संतोषाच्या उमाळ्यान भरून सोम्या तुझे घरी जमल्या उपकाराटो अर्गा पाठोवन बलिदान हे भेटयता संतोषाच्या उमाळ्यान भरून सोम्या तुझे घरी जमल्या उपकाराटो अर्गा पाठोवन बलिदान हे भेटयता गायता सोमिया ओसू दनिया प्रिये देवा स्तुती महिमा गायता सोमिया ओसू दनिया प्रिये देवा स्तुती महिमा दैविकाणान आमचो पुस्तका कृपे देण्यान आमकां मेटयता काळजांत पिडात पैणात दादा संगाती तूं चलयता दैविकाणान आमचो पुस्तका कृपे देण्यान आमकां मेटयता काळजांत पिडात पैणात दादा संगाती तूं चलयता गायता सोमिया वसून दनिया प्रिये देवा स्तुती महिमा गायता सोमिया वसून दनिया प्रिये देवा स्तुती महिमा. मोगचनो आज ऑर्थोदीस 8 सणां म्हणटली भुरगीं पयलो कुंभार सेवकां जायतीं जाले आसता हे पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन 8 जाणां भुरग्यां पासून प्रत्येक रितीन मागी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचे पयले कुंभाराचे संभ्रमांत वांटेली जावन आनी हे एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देवाचे उपादेश मोगान पाळ्या आनी पवित्र आत्म्याक स्विकार करया म्हणलो संदेश दिता. आज आमकां संतोश कित्याक देव आमचे थंय उदार जाला. आज आमी 8 जाणां भुरगीं ह्या मिसाचेर जेजूक पयले फावटी उंड्या आनी वायना रुपार आमच्या काळजान स्वागत करूंक संतोशान आयती जाल्या. जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां हांव जावन असो सर्गीतान देवून आयिल्लो जिवो उंडो आनी ह्या जिव्या उंड्याक सेवूंक ताचें उतर आयकूंक आनी तें पाळूंक आमी निचेव करया. हें चिंता मतीन दवरून एका मनाची आनी एका काळजांची जावन हें बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरया. आणि ह्या पवित्र मिस्तेरान फावो परी वांटो घेवच्याक आमी आदारिल्ल्या पातकांचो उडास करून देवा लागीं बक्षाने मागया आनी म्हणया.
हांव पातकी सर पयवेदार देवा आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत भगवंत सदां संकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakulta, Sumia kakulta, Krista kakulta, Krista kakulta, Sumia kakulta, Sumia kakulta. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, O Sargi, Ani Shanti, Najalista, Sonsari, Sarvesvara Deva, Sargi Charaya, Sarvadvedar Deva Bapa, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका निर्वासता, तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच मुदा, सौम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी मानून घे. त्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. सर्गेंच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो पवित्र आत्म बसायला. आमच्या सांगात तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या.
तर ह्या स्वताच्या आत्म्याक तूं पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. तवळ फिलिप सामार्या शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोवण आयकून आनी ताणें केल्ली आसऱ्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जेमांनी एक मनान गमन दिलें. देंवचार लगल्या सबारा तावन अशुद्ध आत्मे किंकराट्यो मारन भायर वेतले. जायते आर मारले आनी पांगले गुण जातले. ह्या पासत ते शहर ओडसून तसान आसले. सामार्या घरांनी देवाचे उतर मानून घेतले ही खबर जेरुसलेमान आसलेल्या दोमदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशी धाडले. ते थंयसर पावतच तांच्या बावट्यांनी पवित्र आत्म्याक घेयशे तांणी तांचे पासत मागणें केलें. कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मो देवूंक नातलो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तेवळ पेद्रोन आनी जुवान तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोवकार. सगली पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता. तुझी वाखणी करता. तुझ्या नावाची गीत गायता. येया आणि देवाची कर्तुवां पळया. मनशामध्ये आमकां तटा करता तसली ताची कामां. भुमीच्या निवास्यांनो
आसा. प्रिती मोगाच्यानो, क्रिस्ताक समी म्हण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान ओलका. तुमचे थंय आसलेल्या बरवशाचे कारण विसरतेल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हे काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचे अंतस्कर नितळ दवरा, कित्याक क्रिस्तातय तुमी आदरतात ते. बरे सालीचे निंदा कर. कोणी तुमकां उलितीत जाल्यार उलितात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश सोंसीचे म्हण देवाची कुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास. बरे आदारलेले खातीर तुमी कश सोंसचे चड बरे. अशे क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्यांक पासत, म्हणजे आमा पापियांक देवा थंय फाटी हाडचे पासत एकच फावटी मरण फावलो. कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परतन जिवंत केलो. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडोदकार. म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांसुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तो हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सोबें सदां काल रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां आतां बरें सोण वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो, ही नेमती 8 जाणां भुरगीं हांगा मुखार पयल्या बांकार बसल्या. हेच भाशेन जायत्या वर्सां फाटीं
पयलो कुमगार स्वीकार करता आसतना मस्त जाणां आमी अशेंच एक ना एका इगर्जेन बसून आशिल्ले हांव. ह्या भुरग्यांक तयार केल्ल्या बरी आमकांय तयार केल्ले. ह्या भुरग्यांनी पयले फावटी कुमसार जाल्ल्या बरी आमी कुमसार जाल्ले हांव. ही भुरगीं दोळे वस्त्र घालून कोपेल घालून वात धरून उमेदीन आशिल्ल्या बरी आमी अशेंत आशिल्ले हांव. उडास येता की तुमकां तो दीस उडास करा. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार हर एका संभ्रमाक आमी येत आसतना हर एक संभ्रम आमच्या चरित्रेक फाटीं व्हरता. वन्स अपॉन अ टायम अँड टुडे. एका काळार आनी आतां. एका काळार दॅट मिन्स ही 8 जाणां भुरगीं कशें आज बसल्यात पयले बोटी अत्रे घेवन आसात जेजूक भितर घेवंक. त्या दिसाचो उडास करा. रिलीव दॅट एक्सपिरियन्स. आमच्या पवित्र सभेंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो आमी मस्त संगती करता. पूण ह्यो मस्त संगती करता आसतना मस्त संगती आदारता आसतना मस्त मिसाचें बलिदानां भेटयता आसतना मस्त देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या भितर कसलीच बदलावण जाल्ली आमकां दिसना. वाय? एक सवाल. कित्याक? इल्लेशें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आनी इल्लोसो संदेश हे दोनी सांगाता घालून आयचो संदेश तुमकां हांव दिवंक आशेतां भाव भयणांनो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक आयचें पयलें वाचप. तुमी आयकलें. तुमकां कितलें समजलें? आमी कितल्या वर्सां जावन क्रिस्तांव. कितले फावटी आमी धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक आयकलां. ताचे वयर नियाळ केला. आमकां कितलें समजलें? कितलें समजता? Somebody has to explain to us. कोणे एकल्यान आमकां एक्सप्लेन करूंक जाय. ते दाळा मात्र देवाचें उतर स्विकार करूंक आमी तयार जाता. धर्मदूतांचो कृत्य पुस्तक बरयिल्लो कोणें? भाग्यवंत लुका. सो भाग्यवंत लुकान एक वांजेली बरयला आनी पवित्र सभेची चरित्रां कशें उपजली धर्मदूतांची कृत्यां तो बुकी ताणेंच बरयल्लो. तर वांजेलान ताणें कितें बरयल्लें? जेजूची अजापां, जेजू कितें उलयलो, ताणें कितें केलें हें तो ताच्या वांजेलांत बरयता. कोणाक म्हूण बरयता? थियोफील म्हणल्यार एका मानेस्त मनशाक म्हूण तो ताचो वांजेल बरयता. वो थियोफील कोण? तो थियोफील कोण म्हूण कोणाकच कळीत ना. पूण एक देवोत मनीस, देवभिरांतेचो मनीस. तो जाल्यार एका व्यक्तीचें पिंतूर ताच्या दोळ्या मुखार दवरता ताचो वांजेल बरयता. जेजूची उतरां, जेजूची कृत्यां, जेजूची अजापां त्या वांजेलान बरयता. तर धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकान तो कितें बरयता? जेजून ताच्या धर्मदूता मरेपात ताचो वावर कंटिन्यू केल्लें बरयता. ताच्या धर्मदूता मरेपात पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र सभेंत कितें जालें तें तो बरयता. कोणाक म्हूण बरयता? परत्यान थियोफील म्हणल्या एका मनेस्त मनशाचें नांव मतीन दवरून ताची कृत्यां, धर्मदूताची कृत्यां तो बरयता. आतां थियोफील म्हळ्यार कोण? हें सगळें आमी जाणा जाल्यार आयचो संदेश ह्या भुरग्यांक मात न्ही आमकांय स्विकार करूंक साध्य जाता. थियोफील कोण म्हूण कळीत ना हांवें म्हळें. पूण थियो म्हळ्यार देव. थियोफील म्हळ्यार देवाचो मोखरसो एक मनीस. तो कोण? तो कोणीय जावं. मस्त जाणां थियोलॉजियन प्रकार, मस्त जाणां शिकप्या प्रकार, तो कोणीय जावं आमकां गरज ना. जर तर हांव देवाचो मोग करता, जर तर हांव देवाचो मोग करूंक आशेतां, तशें जाल्यार हांवचो तो थियोफील. तशें जाल्यार लुकाचो वांजेल बरयल्लो म्हाका एका मानेस्त मनशाक, देवाचो मोग करच्या मनशाक. धर्मदूताची कृत्यां बरयल्लें म्हजे खातीर. थियोफील हांवच तो देवाचो मोग करचो मनीस.
आता तुम्ही म्हणूंक शकतात की म्हजे मोगाचे भाव बीनो हांव सुद्दां थियोफील म्हूण हांव सुद्दां देवाचो मोग करचो मनीस म्हूण आयच्या धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत कितें आसा फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. समारिया शहर कित्या खातीर थंयसर ताणें बरयलां. समारिया एक अन्य गांव, जेजूची वळख मेळनातलो गांव, जेजू कोण म्हूण कळीत नातलो गांव. तसल्या शहराक जेजू परत परत येता आपणाक उगडापे करूंक. आनी धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत फिलीप येता. फिलीप कोण? फिलीप एक दियोकोन. फिलिपाक वेंचून काडिल्लें. फिलिपाक एक्चुअली देवाचें उतर परगट करचें देणें आसलें. फिलिपातय पवित्र आत्मो आसलो. त्या खातीर हर एक फावटी फिलीप आपलें तोंड उक्तें करता आसतना समारियाचो लोक, अन्य गांवांतलो लोक, जेजूची वळख नातलो लोक ताचें उतर आयकून जेजूचो मोग करूंक शकतले. ही सकत तुमचे लागीं आनी म्हजे लागीं आसा की भाव भयणांनो. एक फुडें थिंक करा, म्हजे सांगात नियाळ करा. ही सकत तुजे थंय आसा की ही सकत तुजे थंय आसा जंय जाल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें तुजे थंय आसूंक जाय. तूं सदां मेसाक येताय, सदां आमी मागणें करता, आमी देवासपणाची मनशां म्हणून भायल्यान दाखयता, व्हेरी गूड. पूण एक सवाल तूं तुकाच विचार, तुजे थंय पवित्र आत्म्याचें देणें आसा गे. आनी हें देणें तुजे थंय आसा जाल्यार फिलिपा भाशेन तूं खंय वच, तूं एक पडी तोंड उक्तें कर. तुवें तांचे सांगाता आसतना, देवाचें उतर उलयत आसतना थंयसर एका मॅग्नेटा भाशेन एक मनीस हें देवाचें उतर स्विकार करता आनी भावार्थाक येता. समारियांत तशें जालें. तांणी जेजूची कृत्यां आयकल्लीं, धर्मदूतांची कृत्यां तांणी पळयिल्लीं, जायतीं जाणां गूण जातलीं, तांच्या हजारपणाक मस्त मस्त अजापां जातलीं. आनी हें सगळें आयकल्लीं, हें सगळें पळयिल्लीं. हो मनीस त्या गांवाक येता आसतना सगळें तांचें काम तीं सोडतात आनी ह्या मनशाक आयकतात. ही इज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. पळया बाबेनो, तांणी केल्ली असर्यां पळोवन समारियाच्या लोकांनी देवाचें उतर मानून घेतलें. हाव मनी ऑफ अस, कितलीं जाणां आमी हांगासर हर एका दिसा मेसाचें बलिदान भेटयता. एक याजक हर एका आयतारा मेसाचें बलिदान भेटोवंक येता आमी भक्तिका. देवाचें उतर परगट जाल्लें आमी कितले स्विकार करता आनी कितले मापान देवाच्या स्पिरितान भरून आमी पाटी आमच्या घराक येता. नियाळ असो विशय वय की न्ही हो. एक मनीस एका सुपर मार्केटीक गेलो आनी ताका जाय आसली 1 kg नेस्कॉफी. गेलो, नेस्कॉफीची बॉटल घेवन वाव म्हणालो. काउंटराक गेलो, वॉट इज द बिल सर? ओ, आय शुड बी हॅपी टू टेल यू, या 1 kg नेस्कॉफी देर इज अन ऑफर. ओ ते मग, कॅन यू सी दॅट मग? येस, फॅन्टास्टीक, बरें आसा. हो मनीस 1 kg नेस्कॉफी घेवन येता आनी ताका आसलें ऑफर एक मग बी घेवन येता. दॅट इज वॉट हॅपन्स. आमी थोडे फावटी हेंच ऍप्लिकेशन आमच्या जिविताक लागू करता आसतना आमी देव मंदिराक येता. देव मंदिराक येता आसतना देव ताच्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान आमकां पोसता आनी भरता आनी ताचें उतर आमकां दिवन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरून आमकां त्या देण्यांनी घरा धाडता. दॅट इज अन ऑफर. सकाळीं उठून भक्तिका देव मंदिराक येतात, देव ताच्या उतरांनी आमकां पोसता
आणि एक ऑफर बी आसा, फाटीं घरा येता आसतना म्हजो स्पिरीट घेवन वच. दॅट इज द प्रॉमिस ऑफ जीजस. आयच्या वांजेलान तशें आसा, कोण म्हजो मोग करता ताका हांव पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरता, वचा शक्तीन भरता. आनी हें देणें एक गिफ्ट भावा भयणांनो. आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलो देखून, देवाचें उतर आयकल्लें स्विकार केलां देखून, भक्तीपणान आमी हात जोडून हें बलिदान भेटयलां देखून, ही 8 जाणां भुरगीं मात न्ही, आमी त्या दिसाचो उडास करून, त्या दिसाचो नियाळ करून, त्याच स्पिरितान आमी जेजूक उंड्या रुपार घेवंक तयार जाल्या देखून. देर इज एन ऑफर ऑफ द स्पिरीट, देर इज एन आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरीट. देवाची ती देणी, पवित्र आत्म्याची ती सकत आमची तें एक देणें जावन, तें गिफ्ट जावन आमकां मेळटा, आमकां लाभता. तुमी आयचो कुमगार स्विकार करता आसतना ह्या भुरग्या बरें घेया. आज कुमगार तुम्ही स्वीकार करता आसतना त्या दिसाचो उडास काडून भक्तीपणान स्वीकार करा. गॉड सीज इट. देव पळयता, देव हर एका भक्तिकांक वळखता. देर इज नथिंग दॅट गॉड डज नॉट नो अबाउट युअर लायफ. तुज्या जिवितांत तूं कितें करताय, तूं कशें जियेताय, तुज्या दिसभरत्या जिवितांत कितें घडोवन आसा, गॉड नोज इट. दॅट इज वाय ही कॉल्स यू. देव त्या खातीर तुका आपयता. आयचें दुसरें वाचप तुमी गोंड मापान आयकलें जाल्यार तवळ परत्यान हांगासर पेद्रूच्या पुस्तकांतलें देवाचें उतर तुमच्या अंतस्करणांनी मानून घेवन तें वळखून घेया. तुमचें तें आसलेल्या बरवशाचें कारण तें तुमचे भितर शक्तीन तुमकां वाडोवचें कारण तें. पळया भाव भयणींनो, धर्मदूत कशें जियेले आनी आमी कशें जियेता. धर्मदूताची कृत्यां संभोवंक ना. धर्मदूताची कृत्यां जें कितें पुस्तकान बरयलां तें आमच्या मरेबात कंटिन्यू जावंक जाय. म्हज्यात आसल्या एका याजक कथावन, तुमच्यात आसल्या भक्ती कथावन कंटिन्यू जावंक जाय. आज पवित्र सभा अस्खत जाल्या आमचे वरवीं, आमा सुमेस्ता वरवीं, तुमचे वरवीं भाव भयणींनो. आमी कोजी आमकां दिसभर तें एक मीस केलें, आमच्या कामाक आमी गेले, हांव जालें म्हजें, आयतार संपलो, सगळें जालें. नो, आमची कृत्यां कंटिन्यू जावंक जाय धर्मदूतांच्या कृत्या भशेन. आमची उतरां तांच्या उतरां बरें जावंक जाय, आमचें जिवीत तांच्या जिविता बरें जावंक जाय. आनी ह्या भशेन पवित्र सभा विस्तारावंक जाय. पवित्र सभेचे ते देणे विस्तारावंक जाय. पवित्र सभेची ती सकत विस्तारावंक जाय. भाव भयणींनो, असो अर्थ आमी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवंक जाय. हे देव मंदिर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवंक जाय. तुमी बसल्ली सुवातेर कितलींय जाणां बसल्यान, तुमी बसल्ल्या जाग्यार कितलींय बसून देवाचो अनुभव जोडून गेल्यान, तुमी बसल्ल्या जाग्यार जावंक पुरो एक दीस एक सांत उपजोवंक पुरो. तुजी भक्त पळोवचो आनी एक मनीस, तुजे मिसाचें बलिदान भेटोवचो आनी एक मनीस, कोणगी एकलो परकी देवाक वळखनातलो, जिवितांत जायतो अनुभव आसून जिवीत चिरडोन गेल्लो मनीस तुका पळोवन दैवीक शक्तीन भरून पाठीवेचो व्यक्ती जावंक पुरो. दॅट मिन्स एवरी वन इज इम्पॉर्टंट. ह्या देव मंदिरांत हर एक व्यक्ती इम्पॉर्टंट. तुवें भेटोवचें मिसाचें बलिदान इम्पॉर्टंट, तुजी भक्ती इम्पॉर्टंट, तुवें उसारची ती उतरां इम्पॉर्टंट, तुवें मिसाच्या बलिदानाक अप्रोच करचें तें अप्रोच इम्पॉर्टंट. ही नेणटी भुरगीं आज तुमकां पळयतात, आज तुमी ह्या नेणट्या भुरग्यांक पळयतात. ही भुरगीं तुमकां पळोवन दीत आनी तुमचे तावन शिकोवन दी. म्हजी मम्मी, म्हजो पप्पा, म्हजी सैरीं, तांकां पळयता आसतना ह्या भुरग्यांक थंय भावार्थाचें देणें उपजोवन दी. आनी तुमकां भावा भयणांनो व्हडांक ह्या भुरग्यांक पळयता आसतना त्या दिसाचो उडास येवं, त्या दिसा भक्तेन कुमगार घेतिल्ल्याचो उडास येवं, आपुरबायन कुमसार जाल्ल्याचो उडास येवं. आनी अशें ही भुरगीं तुमी आनी तुमकां पळयता आसतना आमकां पळयता आसतना तुमकां, आमी सांगाता मेळून ही पवित्र सभा बांदया. आमी सांगाता मेळून आमची कृत्यां सुदारण करया. आमी सांगाता मेळून ही पवित्र सभा बांदूंक प्रयत्न करया. ते दाळा भावा भयणांनो,
उडास दवरा. नेस्कॉफे सांगता एक कप फ्री. तुवें मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या त्या भक्तीन वांटो घेतिल्ल्या त्या एका कृत्याक सरी सावन टेक माय गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट म्हूण देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपाक तुमकां दितलो. भुरग्यानो, मस्त तयाराय तुमी केल्या न्ही. तुमच्या पाद्र्यापान मस्त ताराय केल्या, तुमच्या टिचेरीन मस्त ताराय केल्या. आज कितल्या आपुरबायन तुमी बसल्यात जेजूक घेवंक न्ही. पयले पुटी वन एक्सपिरियन्स, एकच एक अनुभव आयचो. म्हाका उडास येता, हांवें पयलो कुमगार घेतिल्लो तो दीस आनी ती घडी जे एका याजकान एक कुमगार जेजूच्या रक्तान मिसळून म्हज्या जिबेन दवरली ती घडी आज म्हणसर उडास येता. वाय? इट इज गॉड्स गिफ्ट. तो अमूल्य वेळ, ती घडी, इट इज ओनली यू कॅन सेन्स इट. गो बॅक टू दॅट डे. त्या दिसाक पाटी वच. दोळे धांपया, उडास करया त्या दिसाचो आनी आमची भक्त वाडोवया. एका वाटेन आमचें सगळें जिवीत आयचे दिसा पयल्या कुमगाराचें जिवीत जावन, एका वाटेक फिलिपान केल्लो तो वावर म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबा वरवीं कंटिन्यू जावन ही पवित्र सभा बांदूंक हांवच कारण जाता. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन आज हांव घरा येता. म्हजी भुरगीं बाळां म्हजे तावन शिकोवंक. उबे रावया आनी आमचो बावडत आमी उक्त्यान उसारया. सतमंतान देवाक, सर पदुदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भ संभवलो, अवपार बरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणे कस सोंसले, ताका पावसार सजलो, तो मेलो आनी ताका केलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार सजलो, सर्वदेवा बापाच्या बच्च्यावर बसला, थंय जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करून घेतलो, सतमंत पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक विसरेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्साने, कुडीचें जीवन पावन, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो सर्व गरजो, आमची मागणी आनी तेसवा सरेस्पर आमच्या देवा मुखार आतां उबारया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मोगाळा बापा, आमचो पाप साहेब आनी पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवन देखीवन मुखेली जावन तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयशे कर आनी ह्या संवसारी एक शांतीचे रास बांदूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज पयले फावटी जेजू कुमगारांचे तयार जाला. आमी जेजूक सदांच आमचे सांगती जावन घेवंक तुजी ससाय लाबय. आमकां वडिलां, तावन आनी शिक्षकां बरें मार्गदर्शन लाबयशे कर आनी पवित्र सभेचे बळवंत खांबे जावन रुपीत जावन तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगजीच्या सव कुटुंबाच्या सांग्यांनी देवाच्या मोगान जिवन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जिवन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजे आशीर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार आशिल्ले आमी सोमेस्तांनी देव जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक
बावार्थाक साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. बापा, ही थोडी मागणी या नेणत्या भुरग्यांनी विश्वासान तुझ्या मुखार दवरली. हांगा आसा ही तुजी परजा गुप्ती तांच्या जायत्या तेसावां पासून मागूनच तांच्यो गरजो जाणा आसुल्लो तूं, आमच्यो सर्वांच्यो गरजो जाणा आसुल्लो तूं. तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर, तुज्या देण्यांनी आमकां भर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्त्यान आमकां भर. हे आमी मागता त्याच तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
भाविनीनो, हे म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण तुमी सकट मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. कणवळ्या बापा, आमच्या पातकांक लागून निरपराधी पूत तुजो आम्हा अपराध्या पासून कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरून पुनर्जीवन जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनदीक करून या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली, ताचे वरवीं एक नवो काळवो देलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मोकार. संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे घेतात आकाशे. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश्य परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगस जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून ओ संस्कार आमी समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थासो गुटभर घोटुया. सौम्य जेजू आमी होऊन डोकाता आनी हे कासितले पियेता तितले पावटी तो वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. चे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडणेने रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मोरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गोळ्या बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेश गोळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगान आनी बोवाळटान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कणबळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मय पसां तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजे महिमा बघून सासणाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणेंचे शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजांत ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यान बक्षिता तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भागने आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोर पातकांतली सुटे आनी सोर्व आकांतांतली वाट. कित्याक त्रास मोठी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळी तुमकां शांती दिता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे सगळ्या पवित्र सभेक शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्तू जावन जेजूची शांती एकामेकाक वांट्या. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आपले देवाची शेळी ही संसाराचे पाप काडटा ती आमकां शांती दिता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली खरेंच आमी सुभागी. सुमिया तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आजनी आमी पाळटल्या आनी तेदना तुंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगला. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बसावण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची हर एकल्याचें काळजां भर म्हूण आमी बोरवोशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसचें. मोगाच्या वॅलन, रिमल, पाल, सियाना, ॲशल, सिओरा, मावल आनी आल्दोस आज तुमचो दीस, तुमचो संभ्रम सोबीत तुमी दिसतात. तुमच्या जिणयेचो पयलो संभ्रम हर एकल्याच्या जिवितान पयल्या कुंभाराचो दीस उगडास उरचे तसलो दीस. आज जेजुरायाक पयले फावटी तुमी तुमच्या काळजान स्विकार केला देखून म्हजें नवें बाप पॅट्रिक लोबो, बाप रायन पिंटो हांगासर आशिल्ल्या सैर्या ह्या सकांच्या तर्फेन उपाध्यक्ष श्री मान प्रकाश सल्डाना, कार्यदर्शी श्रीमती एलिझाबेथ पेरेरा, कवळीक परिशद सांदे तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या नांवान तुमकां तुमच्या वडिलांक उल्हास पाठयता. आज तुमकां अधिकृत रितीन एक सर्टिफिकेट दिता देखून हो पवित्र संस्कार स्विकार केला म्हूण तुमी उडास दवरचो. कोंत बेंतीन दिता आनी मुखार घरांनी तेरसो तुमी शिकोवचो. पवित्र पुस्तक आमी दिता तेरसा वेळार देवाचें उतर वाचूंक तुमी मुखेलपण घेवचें. तशेंच सदांच मिसाक हजर जावन वेदी सेवा करून जेजूक सेवची ती उर्बा उणी जायनातले बरी पळोवचें. आनी हें आज तुमचे पासत आमचें मागणें आनी आमी करची विनंती. पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक जोगत्या रितीन आत्मीक शिकोवण दिल्ल्या शिक्षकांक सिस्टर लिडवीन सिक्वेरा आनी श्रीमती एलिझाबेथ पेरेरा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज प्रधान येजक जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ले जावन आसात बाप उर्बन संतोष फेर्नांडीस, कारवार दियेसीजेचे याजक आज हांगासर येवन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन
जोग तो संदेश दिल्या तुमकां सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमच्या मिसावाक बरें मागता. हे संभ्रम एकमेसाच्या बलिदानांचा भेटवणी केल्ल्या पॅट्रिक लोबो, बाब ऑल्विन डिसोजा, बाब विल्सन डिसोजा तुमकांय दिनवास. भोव वर्ता बरे रितीन देवस्तुती मांडून हाडिल्ल्या पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक दिनवास. देवस्तुतेन भक्तीन वांटू घेवंक गायनाक संगात दिल्ल्या गायन मंडळीच्या संध्यांक, अल्तार भुरग्यांक, OSS कोवेंताच्या सिस्टरांक, अल्तारीक फुलां तशेंच ह्या संभ्रमाच्या खर्चाक आदार दिल्ल्या पयल्या कुमगाराच्या वडिलांक देव बरें करूं. आज तस्वीरो काडिल्ल्या क्लॅन्यूट लोबोक हे संभ्रम एकमीस कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार लाईव्ह प्रसार केल्या बाब स्टीवन लोबो, क्लेऑन, सुनील तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हेर कळवण्यो आदल्या इतरा मिसाचेर समोर जाल्ली काणीक 8,380 रुपीज. ही काणीक प्रो ऑफ फ्रीज हाचे खातीर जाल्ल्यान दिसपाच्या घरा दान दिल्या. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. परवा आयतारा सकाळींच्या मिसाक देवस्तुती श्री संघटन सांद्यांनी, दुसऱ्या मिसाक पवित्र काळीस वड्याघरांनी, हप्त्या मदें लुट्स वड्याघरांनी देवस्तुतेची मांडावळ करची. त्या वड्याच्या आल्तार भुरग्यांनी वेदी सेवा करची. आज वाड्या समोर लुट्स वाडो विन्सेंट हिल्डा डिसोजा हांच्या घरा सांजेर 5 वरार, सांजुजे वाडो सायमन डिकुनाच्या घरा सांजेर 4:30 वरार. ह्या म्हयन्यांत वाड्या समोर आसतली. ह्या म्हयन्यांत वाड्यावार बायबलांतल्या बुकांचो नटन नाच व्हिडिओ चॅलेंज स्पर्धो आसा केला. ल्हानांनी व्हडांनी सांगाता मेळून ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक विनंती. पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम आसतलें. इनामां जुनाच्या 4 तारखेर आमी दितले. भुरग्यांक आयताराची क्रिस्ती दोतोन जुनाच्या 4 तारखेतावन प्रारंभ जाता. पयल्या क्लासीक भरती जावच्या भुरग्यांची नांवां फिरगज दफ्तराक हाडून दिवंक विनंती. फिरगजेन जायते संघ संस्थे आसात. जुनातावन ह्या वर्साची कार्यक्रमां प्रारंभ जाताना खंयच्याय एका संघान भरती जावन तुमची सेवा तुमी दिवची. मेच्या 20 तारखेर शनिवारा संजेच्या मिसा उपरांत ICYM संध्यांची जमत हुद्देदारांची विसवण आसतली. फिरगेजेच्या गांवांत आसच्या सरी वचनांनी हजर जावंक विनंती करता. वड्याच्या गुरकारनींनी वड्याच्या युवजना सांगाता ह्या जमतेक हजर जावचें. 10वी आनी PUC भुरग्यांचें फलितांश येदोळूस आयलां. फिरगेजेच्या सर भुरग्यांक उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता. म्हगेचेनो आनी एक विशय तुमच्या मुखार दवरता. बाजोडी फिरगजेन म्हजें आनी बाब पॅट्रिक लोबोचें 6 वर्सांचें मिसांव ह्या म्हयन्यांत सोंपता. हांव सांजुजे कोवेंत कार्मेलगुडो आनी बाब पॅट्रिक लोबो आशा दिपा कोवेंत माडंताराक वर्ग जावन वेता. बाब रायन पिंटो हांगासर आसतले. हे फिरगेजेक नवे विकार जावन बाब डॉमिनीक वास, सहायक जावन बाब सिरील मिनेजस येतले. नव्या विगाराक ह्या सेवे स्थानार बसोवच्या रितीचो दीस आनी वेळ मुखल्या दिसांनी आमी तिळसितल्या. परत 8 जाणां भुरग्यांक वडिलांक उल्हास. आतां कोंता पेंतिनेचेर आशिर्वाद आयकन सर्वांनी उबे रावचें. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पांचकाचो गोट भक्तीन आनी बावर्तान संभ्रमूंक तुवें आमकां फोव केलाय. भगवंतमय संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर्न आनी जिवन पळोवन नियाळूंक आमकां आदर जावच्या. ह्या रोजारमयाच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच तुज्या मोगा पासून आनी कार्मेल दोंगराच्या भगवंत अंकवारमुरीच्या मोगा पासून आज तावन ही तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन बेंतीन घालतात. तुज्या उजव्या हातान तीन तूं पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन पोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन अखेर पर्यंत तुजे कृपेन तीन तीर रावून दीत म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां बचाय.
नमान मरिये कृपेकडे तुझे संगता स्त्रिया त्यातून सदैव सदैव फळ जगशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या येसोवे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावू. हर्षिता दिन वाजता आंकवारी मोरी आज तुका भक्तीन वरबे नामान करू. वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावू. हर्षिता दिन वाजता आंकवारी मोरी आज तुका भक्तीन वरबे नामान करू. माय तू देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची. माय तू देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावू. हर्षिता दिन वाजता आंकवारी मोरी आज तुका भक्तीन वरबे नामान करू. जियेच्या पयणार कश्टां आंकवारां ती माये आमकां तुझे मजूर. जियेच्या पयणार कश्टां वरां ती माये आमकां तुझे मजूर. वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावू. हर्षिता दिन वाजता आंकवारी मोरी आज तुका भक्तीन वरबे नामान करू. वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावू. हर्षिता दिन वाजता आंकवारी मोरी आज तुका भक्तीन वरबे नामान करू. मोगाल पुता सोवे आंकवार मोरये आशीर्वाद दी आमकां. भगवंती बाळ मरिये आम्हापासून विनंती कर. भगवंत प्रसचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.